आयमन क्लासो आमचे सत्कार करतात सगळ्यांनी ताका मोठ्यान ताळी मारून शाबासकी दिवची देव बरें करूं देव बरें करूं आनी एक 50,000 and now the winners prize मागता मुखेल सोयऱ्याताई बाबा आयमन प्लस आनी ताचे सांगता सगळ्या वाचेर आसलेल्या सोयऱ्याताई हो इनाम दिवपाक गार्डन एंजल winners prize cash prize of rupees 60,000 and a trophy. आमची शाबासकी गार्डन एंजल आता बैंड जाय ये जावन आसा सेकंड कंसेक्युटिव इयर ते ट्रॉफी जिखतात ट्रॉफी दो सर ट्रॉफी जिखतात म्हणजे वो तो बघा एकलो बघा So FSSO every year in the tournament was 46 continuous Brahmapur Sports Club organized केला आणि वर्सान ते ग्रँड भाशेन ऑर्गनायज करतात आणि आयच्यो दोनूय टीम हारल्यो मंडपा स्पोर्ट्स क्लब आनी गार्डन एंजल सावड्डे त्यो दोनूय टफ हारल्यो दोनूय बरें फुटबॉल आमकां लोकांक चोवपाक मेळना आनी तो क्रावडूय आमचो हारलो सारको स्टेडियम भरलो आनी ते उमेदीन बाबा प्लेयरांची गेम बरी जाली टफ हारली सावड्डे स्पोर्ट्स क्लब 2-1 जिखले तशेंच टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक जाय आनी आमचे यूथ आतां चोडपाक जाय आनी आयज चोवपाक गेलो आमचो ग्रावंडूय आहा तो बरो मेंटेन केल्लो आहा ब्रह्मपूर स्पोर्ट्स क्लब जेन्ना गव्हर्मेंटाचे फाटी पडटात तेन्ना मेंटेनन्स जायना जायते आमचे आनी ग्रावंड आहा पूण हो ग्रावंडाचेर ब्रह्मपूर स्पोर्ट्स क्लब तेजे वांगडी ब्रह्मपूर ग्रावंडाचेर सामकें ग्रावंड जाल्या पासून मेंटेन केल्लो आपल्या खूब पयशे पासून घालून ते मेंटेन ताका हांव शाबासकी दिता आनी आमचेय ग्रावंड तशेंच मेंटेन करचें आनी तशें फुटबॉल वचचें म्हणून आमचे एक तेंचो डिमांडूय आहा ब्रह्मपूर स्पोर्ट्स क्लब कित्याक हो ग्रावंड जे SG कडेन आहा ते क्लबा कडेन हँड ओवर करचो म्हणून सो तेमी एप्लिकेशनी घायलो आहा तो प्रोसेसूय फास्ट जावचो आमी ताका हेल्प करतात आनी तो प्रोसेस जावन ग्रावंड तेंच्या हातीन ब्रह्मपूर स्पोर्ट्स क्लबा हातीन दिवपाक